मोगाळ भयणी भावांनो, आयज बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 6वो दीस. आयचो विशय जेजूच्या पावलांनी बागियोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन समुदायांत मिसांव फुडें व्हरया. बागियोन फ्रांसीस शावेरान वेगवेगळ्या समुदायांनी वचून मिसावांचो वावर आपलो फुडें व्हेलो आनी आमी आमच्या समुदायांनी होच मिसावांचो वावर फुडें व्हरूंक तो आमकां उत्तेजन दिता. तर कोण भाशेन हें जेजूचें मिसांव आमच्या समुदायांनी आमी फुडें व्हरतले. मिसांव भावार्थ परगडपाचें, मिसांव बोरवांसो दिवपाचें आनी मिसांव एकचार घडोवपाचें. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भावां भयणांनो, आमी दर एकलो एका ल्हान क्रिस्ती समुदायाचो वांगडी. दैवीक अनुभवान वाडूंक आनी समाजांत प्रिती सेवेन जिवंक ल्हान क्रिस्ती समुदाय एक गुणादीक हातयार. आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसाचो विशय जेजूच्या पावलांनी बागियोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन समुदायांत मिसांव फुडें व्हरुया. आपल्या प्रवचनांतल्यान, जिविताचे वांगडुकेंतल्यान आनी आपल्या ओचोऱ्या विजमितांतल्यान जेजून
सर्गीच्या राजाचे मिसांव फुडें व्हेले. जेजू भाशेन फ्रांसीस सावेरान गोंयांत तशें ह्या सुवातांचेर लोकांचो समुदाय बांदलो. तो गोट केलो आनी ताचे वरवीं देवाचें राज बांदपाचें मिसांव फुडें व्हेलें. तर आमी फ्रांसीस सावेरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलून समुदायेंत जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक ह्या मिसा भेटेन कृपा मागुया. आमच्या बाबान आमचे मुखार कल्पना घातल्यांत आनी जी कृपा आमी मागूंक सोदता आमच्या समुदायांतल्यान आमी जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक आमी जायते फावटी चुकल्या म्हूण ओळखून दिवन देवाची कृपा मागून घेवंक आमची तयारी करुया आनी आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बन्नो म्हजो गुन्यांव चरण सांगता. मोनान चिंतून तोंडान चर वायट आदारूंक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत भाग्योन सदां साकवार मारीक सगळ्या देवतांक भोगतात आनी तुमकां महाबरी. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात पातमाग. सर पदवीदार देव आमची गावत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर. प्रार्थुया. कोण म्हळे बापा आमची कालती मागणी दोयेन आयकून घे आनी कोश्टा दुखीनी वळवळटेल्या आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या कोटापणान आमी परतून बसटोंक निर्मी नाका. हें मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देवून आयला. इसायस प्रवद्याच्या पुस्तकावेलें वचप. जेसाच्या मुळाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपसतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देवून येतलो. जानवायेचो आनी विवेकेचो आत्मो तो. बुदीचो आनी पदवेचो आत्मो. सर्वेस्पराची शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळयोवन न्यायनीत करचो ना. लोकांची आयकून तो फर्मोन मारचो ना. पूण प्रमाणीकपणान तो दोलदिऱ्यांक नीत करून दितलो. आनी पृथ्वीच्या ल्हानवीक खालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो शब्द निश्चूर मनशांक मार घालची बोडी. एकूतर उलोवन तो खोट्या मनशांची नास करता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंडकाची आंगलें आनी सोत ताचे कोमरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाताक जियेतात आनी बोकुडलो बिबट्या वागाची कुशीन आड पडूंक फाटीं सरना. आनी पाडकुलो आनी शिवाचे पोर बरोबर वेतात आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आश्वेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी तांची पोरां एकठांय न्हिदतात. आनी शिव पयल्या भाशेन थोण खाता. दुदाची भुरगीं सोरपाचे दोळीशीं खेळटात. सुपुल्लीं भुरगीं पुरुशाच्या बिखांत हात घालतात.
म्हजे आख्खे पवित्र पर्वतार ती कांयच वायट करिनात वो नुकसान दिनात. दर्याक उदकाची भरती येता तशीच सर्वेस्पराची ओळखीन सगलो दीस भरून येता. त्या दिसाक जेसेचे पाळ सगल्या पोरसांक एक कुणा कशी उबी रावतली. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें घर मोहिमेवंत जातलें. देवाचें उतोरें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सडवनार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगळीं म्हणुया, सडवनार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. सडवनार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताचे खाळार वस्तली प्रामाणीकपण आनी शांती. चोंद्री आसोसूर शेका शेक ती तोगतली. एका दर्या तावन दुसऱ्या दर्यापुरी न्हंयचे देगेर तावन पृथ्वीच्या शिमापुर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब. सडवनार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्यांक गरीबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दलदिरांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. सडवनार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदाकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगसोर तें तोगूं. पृथ्वीचीं सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सदय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. सडवनार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गाराक उबी रावया. पोले, आमचो सुमी आपलें बोल दाखोवंक येतलो आनी आपली सेवकांचे दोळे उगडटलो. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन भरोन जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. ओय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगर पूत. आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळोन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतेले दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगतां,
तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्यो संवसारांत आमी एक मनीस जात, पूण जरी वेगवेगळीं मनशां आमी कांय वाठारांनी जियेतात. आनी त्या वाठारांत आमकां एकामेकाचो सहकार जाय. आमी कांय कॉलनी म्हणटा, ते कॉलनींत बाराबोर एकामेका सांगाता जिवंक जाय. कोणें जर नळ सोडलो जाल्यार कॉलनीक मार बसता. तशेंच आमच्या गांवांत आमी जियेतना सगळीं गांवची बाराबोर अशीं जियेनात, आमच्या वाड्यांनी आमी जियेता. आनीक हे मनशांच मदें न्हय, पूण केन्ना केन्नाय जनावरां मदें वेगवेगळीं जिवाणीं आसात, तीं सांगाता जियेतात हें आमी पळयता. सुकणीं दादल्या लिंगाचो बायल लिंगाची सांगाता वावुरतात. तांती घातली म्हणटच थंय रावतात. आमी मुयो पळयता, सांगातान वावुरतात. आमी मोवाचें मुसांक पळयता, आनी मोवाचे मूस कांय वचून फुलांचो रोस हाडटात, कांय मूस आपले मेणाची आपले गोराणे करतात. आनीक तांकां तांचे मदें वेगवेगळ्यो वावर आसता. अशेंच आमच्या मनीस कुळांत आमी जरी सगळीं बाराबोर आसा, आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या वेगवेगळ्या गांवांची वेगवेगळ्या वाड्यांतलीं, आनीक हांगा आमी एकठांय जाल्या खरी, पूण परतून आमी आमच्या घरा वेतल्या, आमच्या वाड्यान वेतल्या. आमकां एक समुदाय जाय. आनी समुदायान आमी जियेतना आमी आमच्या जिविताची चाल वाडयता. असलोच समुदाय बागेंत इनासान घडलो. आनीक ताचो हेतू आसलो की ह्या समुदायांतल्यान जेजूची वळख, जेजूचो मोग वाडचो म्हणून. म्हणटच जेन्ना ते पारिसाक शिकताले तेन्ना 7 जाण एकठांय जाले आनीक आपलो समुदाय घडोवन एकठांय जेवन एक संस्था घडोवंक तांची आशा आसली. आनी हें तांणी केलें. बागेंतिनासान हेरांक जे शिकताले तांकां एकठांय केले आनी बागेंत फ्रांसीस शावियर तांचे मदलो एकलो. तांणी हो समुदाय घडटना बरोबर 30 दिसाचो रेतीर करून आपल्याक उत्तेजन घेतलें आनी ह्या उत्तेजनान आपले फुडार कसो चलचो, आपले मिसांव कशें चलोवचें हें तांच्या मनान आयलें. आनी बागेंत फ्रांसीस शावियर ह्या पंगडाचो वांगडी. तो एके वाटेन पयलो इनासा बरोबर वचनासलो, पूण इनासान ताका
ताचें मन उजवाडावन ताका आपल्या बारा घेतलो आनी ताचें मन बदल्लें. आनी जेन्ना पाप साहेबान ह्या पंगडा कडेन उदेंतीक देवाचें उतर परगोटपाची गरज आसा म्हणून सांगलें, तेन्ना इनासान दोगांक विचून काडले. एक सिमांव रोद्रिगीस आनी दुसरो निकोलास बोबादिला. बोबादिला दुयेंत पडलो आनी तेन्ना इनासाक प्रश्न पडलो कोणाक धाडचो. आनी ताणें फ्रांसीस शावेराक धाडलो आनी फ्रांसीस शावेराक एक मिस्योनार कसो आमच्या गोंया पावलो. पयले सुवातेर एकठांय जेवन एक समुदाय कसो जेवन ताणें जेजूक अणभवलो आनी उपरांत आपले मिसांव घेवन ते हांगा पावले. फ्रांसीस शावेर गोंयांत आयलो पूण गोंयांतूच रावलो ना, देवाचें उतर परगोटलें आनी उपरांत दोखिनेक तामिळनाड आनी उपरांत तो दुसरे वाटेन आजच्या जपानांत पासून पावलो. पूण सगळ्या वेळार तो आपलो पंगड घेवन वावुरतालो. म्हणजे भुरग्यांचो एक पंगड करून तो एक समुदाय घडटालो, तांकां कापीण मारून एकठांय करतालो आनी तांकां शिकयतालो. तो दोखिनेक वचून ताणें त्या लोकां मदें आपली तांची भास शिकलो आनी तांचे सगळे एक समुदाय घडलो आनी थंय तान आपलो वावर फुडें व्हेलो. उपरांत जपानाक वचून आपली ती पावलां मारलीं. फ्रांसीस शावेरान हें केलां तें जेजून पयलें केल्लें. जेजून आपलो वावर फुडें व्हरचे आदीं आपल्याक 12 जाणांक विचून काडले आनी 12 जाणांक विचून काडून ते ताचे सांगातार रावून तांणी जेजूक अणभवलो आनी जेजूक अणभवल्या उपरांत तांणी आपल्या बाराबर आसतनाच तांकां दोगांक गांवांनी धाडले मिसांव चलोवंक. जेजूचो अणभव घेतलो, जेजूची शिकवण घेतली आनी भायर तशेंच ते दुसरें काम करूंक गेले. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना आमी उलयता, आमी आयकलां तें खरें म्हणल्यार जेन्ना 72 जाण पोत्तय आयले तेन्ना जेजू हो उद्गार करता, तुमी पळेतात ते पळयतेले दोळे सुभागी. कित्याक तांणी जायतो वावर केलो आनी त्याच बरोबर जेजूचो अणभव घेतलो. आयज आमकां जेजू दिसना, आमी भावार्थाच्या दोळ्यांनी जेजूक पळयता आनीक आमी हो अणभव आमच्या फिरगोजेन जरी घेता तरी आमच्या वाड्यांतले आमी हो अणभव जियेता. जेन्ना आमच्या खुर्सा कडेन आमी एकठांय जाता तेन्ना समुदाय घडटा, जेन्ना सायबिणीक आमी एकठांय जाता तेन्ना समुदाय घडटा. आनी त्याच बरोबर हेर जमाती आमी करता. आतां आमचे फिरगोज सभे वरवीं आमचो समुदाय आमचे समुदाय वाडचे म्हणून आमकां आग्रो केला. तेय बी समुदाय आनी ह्या समुदायांत आमी जियेता. पूण ह्या समुदायांत आमी जियेतना केन्नाय आमी वांकडे अणभवता. केन्नाय त्या घरांतसून म्हाका सायबीण नाका, तरी ती म्हज्या घराक येयल्ली सायबिणीक येयल्ली म्हाका जाय. समुदाय घडटा पूण आमचे मदें वेगळोचार. आनी हो वेगळोचार भाव भयणीनो इनासाच्या समुदायान घडलो, जेजूच्याय समुदायान घडलो. देखून निराशी जावपाची गरज ना. जेजूचे शीस आपूण व्हडलो तूं व्हडलो ही उजत करताले. जेन्ना थोड्यांनी म्हणलें तुज्या उजव्या हाताक म्हजे पुताक दवर म्हणून जेबेदाची पतीन तांकां सांगता तेन्ना ते रागार जातात. पूण तो सांचे मदें वाद विवाद जातालो. पूण जेन्ना जेजूचो अणभव तांकां मेळ्ळो तेन्ना ताणें तें सगळें सोडलें.
मागीर तांचे मदें वेगळोचार नासलो. आपले मिसांव मनान घेवन ते फुडें गेले आनी गांवांनी जेजूक परगटलो. आयज आमकांय हो जेजू होच उलो मारता. आमच्या समुदायांनी जेजूचो अणभव घेवंक आनीक आमचो वेगळोचार पयस करूंक आमकां जेजू उलो मारता आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आमकां देख दिता. बागेवन फ्रांसीस शावियर हाचो अणभव इनासा कडेन तितलो बरो नासलो. पयले ताका बेजार येतालो, पूण उपरांत इनासा सांगता जें कितें हांगा घडटा तें मागीर तो बरयतालो, ताचो आदार मागतालो, ताची बूद मागतालो. तेच भाशेन आमी आमच्या समुदायांत एकामेकाचो आदार मागून आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां आपयल्यात. आनी हे मिसांव आमी कशें फुडें व्हरतले हांव भाव भयणीनो. पयले सुवातेर आमी एकठांय मागणें करून एकामेकाच्या गरजांक मागणें करूंक आमकां भोव गरजेचें. एकामेकाच्या गरजांक जेन्ना आमी प्रार्थिता तेन्ना आमचे मदें संबंद अदीक घट जाता. देवाच्या उतराचो अणभव घेवन ताचेर नियाळून आमी आमचे समुदाय घट करूंक वावुरया. दुसरी वस्त आमचे समुदाय फक्त मागण्याचे जमे जावंक जायना, कोरण्याचे जमे जावंक जाय. म्हणटच कोण पिडेवंतांक कोण गरजेवंतांक हांवें म्हजो आदार दिवंक जाय. एकामेकाच्या सांगातान दुसऱ्याच्या आदाराक पावूंक गरज. आनी अदीक करून दुबळ्या सवे आमी कितें करूं येता तें करूंक गरज. आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार जेन्ना आमी समुदायांत जेजूक अणभवता, जेन्ना आमच्या समुदायांत बरें करता, त्याच बरोबर आमचे मिसांव दुसऱ्या सवे आमच्या समुदाया भायर आमी जिवंक आमकां उलो मारला. जेजूचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक, आमचो अणभव दुसऱ्यांक सांगूंक आनी त्याच बरोबर आमी दुसऱ्या समुदायाक आमचो आदार दिवन तांकांय आमची जिविताची देख दिवंक आमकां आपयल्यात. आयच्या पयल्या वाचपान बिबटो वाग आनी बोकडी बाराबर जियेता अशें इजायस प्रवादी सांगता. आमचे मदें वेगळोचार आसतलो, आमचे मदें दुस्मानकाय आसतली, पूण जेन्ना आमी जेजूच्या अणभवान जियेता आमच्या समुदायांत आमी दुस्मान पासून जाल्यार आमकां कोणें वायट केलें जाल्यार पासून आमी सांगाता जेजू सांगाता शांतीन जियेतले. सगळीं उबी रावन आमच्या समुदायांनी खरेंच जेजू अणभवूंक आनी आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक देवाचो आदार आमी मागुया. आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडून जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक भार घेवन आनी बरवांसो सोडी नासतना वावरूंक तांचे पासत मागुया. आमच्या समाजाच्या तशेंच राजकी फुडाऱ्यांनी पोरचेचें बरेपण वळखून तांचे पासत ते सुवार्था विणे वावरूंक आपल्याक विचून काडलोल्यांचो समुदाय बांदूंक आपलो स्वार्थ सोडून पोरचेक घात करपाचें सोडून दिवंक तांचे पासत मागुया. समुदायाच्या वांगड्यांनी आप आपले गूण हुशारकायेन वापरून सांगाता येवन क्रिस्ती भावार्थाची ओळख घेवन तो भावार्थ कुटुंबांत आनी समाजांत जिवन जेजूच्या पावलांनी चलून ताचे मिसांव फुडें व्हरूंक देवाची कृपा मागुया. वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशांनी एकामेका सांगाता जियेतना एकामेकाच्या भावार्थाक फावो तो रेस्पेत मान दिवंक आनी मनीसपणाची नातीं आनी शेगूण जिवन बऱ्याक सांगात दिवंक आनी वायटाचेर सांगाती निशेध मारूंक आमकां बापाचें बोल मागुया.
भोव मोकळे बापा, तुजो पूत जेजू तुज्या आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जिवन आमकां तुजो मोग दाखयता आनीक आमचे मिसां फुडें व्हरूंक आग्रो दिता. आमच्याय समुदायांनी वचून भोव मेळून तुका सदांच विस्वासी आसूंक आनी हे भाशेन दुसऱ्यांक तुजें उतर परगटूंक ही मागणी तुजे मुखार घातल्यान ती तूं दयेन आयकून घे. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Bapak betul bangar nakaru benaka आपल्या काळजा सोवे बोपू जेजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आखे जिणेन देवा खुशी कुरीस लेगू मोगान वेगो जिवीत सोडू जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता कुशेन दिता सगळेच मोजे बापाक कोमता. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. दयाळ बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परात आयबाता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवीदारांचा आसनाच्या देवा, सर काळीन सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ म्हणचेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक थारोवण्याचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें भासायल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र बापा, खरंच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणीक कोर्राचें रगत. पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgo tuja. Jesu ami odogatał, ani ekazi klepietał, i klepał ti tu wojwo anesor, ami tu moron porgotał. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी परत जिवंतपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवडीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन ते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवारमारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेन जुजे, बागेन दोन दुतां, बागेन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बाप, पूत, पवित्र आत्मो एक समुदाय कसो जेवन आमकां आपलो मोग वांटा. आमी आमच्या समुदायांतल्यान एकामेका सगळें मोग वांटून बापाची खुशी आनीक आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक जेजूच्याच उतरांनी बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पूण नाका पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या शेण्याक आमी बरवाशो दरेकतांव. तर आमकां आमच्या दारकाकलोतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुजे दंतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटांत सांबाळ. तो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. Sumia tu म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. पूण तुज्या एकाच नांवान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमन्याव घेवंक फुडें सरचें. कोमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी तुमचे सुवातेर बसचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Oceanowa nektaj zaliał, droga tego zana mode, Kore Santa Twoja łasa. Oceanowa nektaj zaliał, droga tego zana mode, Kore Santa Twoja Tu cię naugetał, tu kamanditał, kazan kancowli, tu kawonditał, am cię moderał Jezu. Oczanowanie taj zaliał, droga tego za namodę, Kore Santa Twoja łasa. Oceanowa nektaj zaliał, droga tego za namodę, Kore Santa Twoja łasa. Dużo daj król, dużo mogol król, Santo Sanctobli, tu kawa cantał, am cię moderał Jezu. Oceanowa nektaj zaliał, droga tego za namodę, Kore Santa Twoja łasa. Oceanowa nektaj zaliał, droga tego za namodę, Kore Santa Twoja łasa. Oceanowa nektaj zaliał, droga tego za namodę, Kore Santa Twoja łasa. Oceanowa nektaj zaliał, droga tego za namodę, Kore Santa Twoja łasa. आमी आमचे दोळे दापुया आनी ओगेपण सांबाळुया. आतांच आमी आमच्या काळजांनी जेजूक शिवला. काळजान शिवलेल्या जेजूचे आसने आमचे भितर आमी अणभवुया आनी काळजाचे कोलायेकतान ताका आमी ताच्या आसन्या खातीर दिन वाचुया.
सगळीं उबी रावुया. प्रार्थुया. प्रिच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचें जणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हें मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसूया. आयच्या मिसाची भेट समोरमलोल्या आनी प्रवचन करून आमकां देवाचें उतर मोडून दिल्ल्या पाद्री नेल्सन सिकेरा हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करूंक आमकां मिसान बरे तरेन भाग घेवंक आदार दितोल्या आमच्या बाबा भयणाकूय आमी दिनवास दिता. आयज बागेवन फ्रांसीस शावेराचो नोवेनाचो 6वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे भाशेन सकाळीं 6, 7:15, 8:15, 9:30, 10:30, 4:45 आनी 5 वाजता ही मिसा कोंकणी भाशेन जातली आनी सांजे 6 वरांचे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराक तुमच्यांनी बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 6 ते 11 वरां पर्यंत आनी सांजेचे 3 ते 6 वरां पर्यंत कुमसार जावं येता. फुलां व फुलां पासत पयशे भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या कॉरिडरान जो कंट्रोल रूम आसा थंय वचून तुमी दिवं येता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमाशी वचून तुमी ती दिवं येता. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान व बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमाशी वचून कळोवचें. दर मिसाची भेट आनी पवित्र संस्काराची बजवण सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां पळोवंक मेळटली. नोवेनाच्या दिसांनी बाजिलिकेन सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत पवित्र संस्काराची बजवण आसतली. थंय वचून तुमी मागण्यांत वेळ सारचो. आयज खेरीत भाशेन आमी लौकीक प्रशिताये पासत मागला. नोव्हेंबराचे 30वेर बुधवार फाल्यांच्या दिसा हो दीस यादनिका आनी मोटवाशा पासत भेटयलोलो आसा आनी त्या निमतान मीस सांजे 3:45 3:45 PM जातोलें. ह्या मिसान तांचे पासत आमी किरीतपणी मागतोल्या. डिसेंबराचे पयलेर ब्रेस्तारा दीस चोत्र आयदोरची सकाळचे 10:30 वाजताचें मीस आसचें ना. 10:30 वाजताचें मीस आसचें ना, पूण त्या वेळार अंतर धर्मीक मेळावो वो इंटर रिलिजियस मिटींग जातली आनी ताचे उपरांत 12:30 12:30 PM कोंकणी भाशेन मीस जातोलें. मिसाच्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका आमच्या व्हॉलंटियरांशी विक्रेक मेळटात. तांचें मोल 20 रुपया. डिसेंबराचे 2वेर 11:30 वरांचेर 11:30 AM पुर्तुगेज भाशेन मीस जातोलें. फेस्ता दीस 3 तारखेर सकाळच्या 4 वरांचेर सावन मिसा सुरू जातली आनी पोरबेचें मीस सकाळच्या 10:30 वरांचेर आसतलें. सायन लँग्वेज वो खुणाच्या आदारांत मिसान भाग घेवंक आदार दितोल्या आमचे भयणीक जोस्वीन फेर्नांडीस हांकां आमी काळजांतावन दिन वाजता. सगळीं आशिर्वाद घेवंक उबी रावुया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शावेराचे नोवेनाचे मागणी आमी सांगातान उचारतले. सगळीं बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाजता
आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. ह्या वेळार जोणेकल्यांक आपणाक जाय ते ओगेपणी मागचे. सगलीं बरोबर. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. तुमकां कसली वोस वो खंयचोय मनीस दुबावाचो दिसता जाल्यार पुलीस कंट्रोल रुमान वचून तुमी कळोवचें. कोणाकूय खोशी जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या घरांत आर्ट गॅलरी तशेंच पिल्ग्रिमेज ऑफ द हार्ट हे प्रोग्राम चालू आसात. ते तुमच्यांनी पळोवं येता. जरूय कोणाक तुमची